आणि 20 दिसांत 40 मतदारसंघात म्हणजे ताजे 20 आणि म्हजे 20 नॉर्थ अँड साऊथ आमी पावूंक शकना. आणि फाल्यां सकाळीं ओगीच आमचेर दुखणी येतली, टिका जातली की आमी कोणा तरी उडोवपाक उबे रावले. तांचे पर्यंत आमी पावना जाल्यार ताका अर्थ नासता. आनी त्या खातीरूच एक डिसिजन MG पार्टीक आमी घेवपाक लायलें की अंदूची ही लोकसभा ह्या वर्साची जी आसा ती लोकसभा निवडणूक आमी लडोवची न्हय. विनय तेंडुलकर हांणी आपले मनांतले विचार मांडटा आसतना 2-3 गोश्टी नोंद न केल्यो. मोगो पक्ष हो सुदीन ढवळीकारान स्थापन केल्लो पक्ष न्हय. सुदीन ढवळीकार एक कार्यकर्तो, एक सैनीक ह्या पक्षाचो. आणि हो जो पक्ष स्थापन केलो तो भाऊसाहेब बांदोडकरान लोकांच्या कल्याणा खातीर. तो पक्ष खंयच्याय पक्षांत विलीन करपाक म्हाका ताकद ना, ती हे म्हाका दिवना, हे ताचें लक्ष येना. ताका खंयच्या स्वप्नांत आनी केन्ना ताका कोणी सांगलें हें ताजें ताका खबर. सुदीन ढवळीकर एक वेळ स्वर्गांत विलीन जातलो, मोगो पक्ष विलीन करचो. मांद्रे मतदारसंघ त्याचें डिस्कशन चल्लां. आज राती पर्यंत आमी तें डिसिजन घेतलें. थंय जो अपक्ष आसा ताका मांद्रे मतदारसंघात अपक्ष रावा जीत आरोलकार ताका आमी पाठिंबो दितलो म्हणून त्या वेळार तांणी डिक्लेअर केलें. त्यानंतर ते मगो पक्षाच्या बैठकीत तांणी हाडूना, पूण ते स्वता थंय तांचें ऑफिस ओपन करपाक गेल्ले. तो सुतोवाच आज राती पर्यंत तो कळटलो. त्यानंतर आमी ताचेर सुतोवाच करतले. जो म्हापसा मतदारसंघ आसा तातली जी बूथ कमिटी आमची आसा, केंद्रीय समितीन अशें थारायलां जो थंयचो आमचो जो ग्रुप लिडर आसा तो डिसिजन घेता त्या प्रमाणे वचपाचें. आमचो विनोद फडके की आमी एश्युरन्स दिलो. हांवें एश्युरन्स दिवनाशिल्लें. हांवें तांकां सांगिल्लें 7 तारीख पर्यंत पळोवया. दिपक विड्रॉ जावना जाल्यार आय वील थिंक ओवर फॉर रिजायनींग तुमकां जाय जाल्यार. कारण विनोद तेंडुलकार हांवें निवडून दिलो आनी विनोद तेंडुलकार जावचो नाशिल्लो. श्रीनिवास धेप्याक हांवें सुतोवाच केलो, ताका आमी राज्यसभेंत धाडलो. इतलें आसून काँग्रेस म्हाका सांगताली दिपका उबो कर ना म्हणून सांगलें. आनी आसतना विनय तेंडुलकर जर कितें उलयता जाल्यार ताका अर्थ ना. ताणें लक्षांत दवरपाक जाय की तो राज्यसभेचो मेंबर ओन्ली बिकॉज ऑफ MGP जालो. 3 मतां त्या वेळार MGPची मेळ्ळी म्हणून तो राज्यसभेचो मेंबर. नाजाल्यार तो जावंक शकनाशिल्लो. नाजाल्यार काँग्रेसचो नाजाल्यार दुसऱ्या पार्टीचो राज्यसभे मेंबर जातलो आशिल्लो. आनी आमकां जाय जाल्यार आमी तें करूंक शकताले, पूण आमी केलें ना. तांणी केलें तशें. पियुश गोयल जेन्ना पयलीं मायनींग मिनिस्टर आशिल्लो तेन्नाच्यो ह्यो गजाली आनी तोमर त्याच दिसा जाला ज्या दिसा हो आमकां मेळ्ळा त्या दिसा अक्षरशः निलेश काब्रालाक ताणें सांगलें की तुका भितर उडयतलो. इज इट द वे ऑफ वर्किंग? निलेश काब्रालान भितर उडोवपाक कितें केलां? त्या लोकांचो प्रश्न घेवन गेल्लो. प्रायम मिनिस्टराची मिटींग केन्ना दवरली ताणें? हांव जेन्ना हॉस्पिटलांत आसा त्या दिसा म्हाका 24 तास सुद्दां न्हय 9 तास पयलीं म्हाका फोन करून सांगला आज प्रायम मिनिस्टर बरोबर मिटींग आसा म्हणून. ते हांव फ्रेंड म्हणून तांणी म्हटलां मायनींग जे डिपेंडंट आसा तांणीच म्हटलें हांवें कितें म्हणलें. हांव म्हणना, हांव तरी म्हणना, कारण ते मिटींगे आसताले पूण ते उलयनाशिल्ले. उलयतालो हांव एक आनी कुती गांवकार मागीर उलयतालो. पयलींच्या मिटींगेक चडसो हांव उलयला. नितीनजी गडकरीक जें कितें सांगपाचें तें हांवें सांगलां. I want to say that whatever things to be done towards mining by these people have, they failed that they could do